म्हजी कविता आसा सायन्स ऑफ लायफ. खऱ्यांनीच सांगता, सायन्स शिकतना हांव खूपच अस्वस्थ जाता. खऱ्यांनीच सांगता, सायन्स शिकतना हांव खूपच अस्वस्थ जाता. कोणे तरी आतां हो सिलेबस चेंज करपाक जाय. कोणे तरी आतां हो सिलेबस चेंज करपाक जाय. रिएक्शनां, टायट्रेशनां, डायग्राम्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. रिएक्शनां, टायट्रेशनां, डायग्राम्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. हाचे भायर आनीकय खूब कितें आसता जगांत शिकपा सारकें. हाचे भायर आनीकय खूब कितें आसता जगांत शिकपा सारकें. जर्नलाचेर मनशाच्या कातीचे डायग्राम काडटना, जर्नलाचेर मनशाच्या कातीचे डायग्राम काडटना डर्मीस, एपिडर्मीस हाचे पलतडीन आनी कांयच बरोवंक मेळना. डर्मीस, एपिडर्मीस हाचे पलतडीन आनी कांयच बरोवंक मेळना. कातीक लागून जाता वेगळोचार, कातीक जातात खातकुतल्यो, कातीर येतात वळ, कातीक फील जाता कोणें मायेन ओडिल्लो हात. असलें कितें जर्नलाचेर बरयल्यार तांबड्या पेनाची चापकां बसतात. असलें कितें बरयल्यार तांबड्या पेनाची चापकां बसतात. लॅबांत मायक्रोस्कोपांतल्यान काती वयले बॅक्टेरिया पळोवंक शिकयतात. लॅबांत मायक्रोस्कोपांतल्यान काती वयले बॅक्टेरिया पळोवंक शिकयतात. पूण काती भितरल्या जिवाक पोखरपी बॅक्टेरिया दाखोवपी मायक्रोस्कोप खंयच्याच लॅबांत ना. काती भितरल्या जिवाक पोखरपी बॅक्टेरिया दाखोवपी मायक्रोस्कोप खंयच्याच लॅबांत ना. न्यूटनाचो थर्ड लॉ ऑफ मोशन तोंड पाठ करून बसतात सगळे ज्युनियर न्यूटन. न्यूटनाचो थर्ड लॉ ऑफ मोशन पाठ करून बसतात सगळे ज्युनियर न्यूटन. एवरी एक्शन हॅज इक्वल एंड ओपोजीट रिएक्शन. एवरी एक्शन हॅज इक्वल एंड ओपोजीट रिएक्शन. तशें जाल्यार खंयचोय गरीब जितल्या नेटान जमनीक आपटता तितल्याच नेटान परतो वयर कित्याक सरना. तशें जाल्यार खंयचोय गरीब जितल्या नेटान जमनीक आपटता तितल्याच नेटान वयर कित्याक सरना हाची जाप नासता खंयच्याच न्यूटना कडेन. टायट्रेशना वेळार निळो लिटमस पेपर तांबडो जाता. टायट्रेशना वेळार निळो लिटमस पेपर तांबडो जाता तेन्ना टेस्ट एसिडीक मेळटा. तेन्ना टेस्ट एसिडीक मेळटा आनी बापूय टायट सेशन करून एसीड पिवन तांबडो जावन आवयक निळी जातासर मारता. तेन्ना प्रस्न पडटा खंयचो रिजल्ट खरो काय. तेन्ना प्रस्न पडटा खंयचो रिजल्ट खरो काय. ग्रॅविटेशनल पूल शिकतना म्हाका भलतेंच कितें तरी येव जाता. ग्रॅविटेशनल पूल शिकतना म्हाका भलतेंच कितें तरी येव जाता. हांव मारतां धर्तरेक एक बुराक. हांव मारतां धर्तरेक एक बुराक नॉर्थ पोला कडल्यान सावथ पोला मेरेन थ्रू अँड थ्रू आनी मारता तातूंत उडी. मागीर धर्तरेचो ग्रॅविटेशनल पूल म्हाका ओडून व्हरता नॉर्थ पोला कडल्यान सावथ पोला वटेन, सावथ पोला कडल्यान नॉर्थ पोला वटेन आनी हांव पेंडुलम कसो ऑसिलेट जायत रावता थांबनासतना. आनी दुसरी आनी निमाणी कविता. कवितेचें नांव आसा नेटवर्क बिजी. हांगा एक वेगळ्या पद्दतीन ओदोळ आमकां वेगळी मिडिया जी आसा त्या संदर्भांतल्यान आमचे कडेन वेळ ना आनी तातूंत मोबायला वयल्या घडयाळीचोय उल्लेख जालो. म्हजी नेटवर्क बिजी ही कविता कविता.कॉमाच्या हाजेर मेलविन बाबान ही कानडी लिपींतल्यानय पावयल्ली आसा. भाव भयण बायल भुरगीं शेजारी पाजारी इश्ट सोयरे. भाव भयण बायल भुरगीं शेजारी पाजारी इश्ट सोयरे लागींचे पयसुल्ले सगळ्या संवसारा कडेन दीस रात उलयतां हांव फोनाचेर वरांची वरां वर्सांची वर्सां. ह्या सगळ्या कडेन हांव उलयत आसा वरांची वरां वर्सांची वर्सां आनी अचकीत म्हाका याद जाता आरे कितलींशींच वर्सां जालीं हांव उलोवंकूच ना म्हजे कडेन. आनी म्हाका याद जाता कितलींशींच वर्सां जालीं हांव उलोवंकूच ना म्हजे कडेन. मागीर हांव म्हाकाच फोन लायतां म्हज्याच फोना वेल्यान. मागीर हांव म्हाकाच फोन लायतां म्हज्याच फोना वेल्यान पूण लागना कसोच. ऑल द टायम एंगेज्ड, ऑल द टायम एंगेज्ड. कू 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 नेटवर्क बिजी. दीस रात ट्राय करता म्हाका फोन लावचे खातीर पूण म्हजो फोन लागच्या आदींच कोणालो ना कोणालो कॉल येता आनी हांव कनेक्टच जावपाक पावना. हरशीं लोकल, नॅशनल, इंटरनॅशनल सगळे कॉल खिणा भितर कनेक्ट जातात.
हरशीं लोकल नॅशनल इंटरनॅशनल सगळे कॉल खिणा भितर कनेक्ट जातात. मागीर म्हाजोच नंबर कित्याक बिजी काय? मागीर म्हाजोच नंबर कित्याक बिजी काय? पूण जेन्ना कनेक्ट जातलो हांव म्हजे लागीं, पूण जेन्ना कनेक्ट जातलो हांव म्हजे लागीं, तेन्ना मन भरून उलोवन घेतलो. तेन्ना मन भरून उलोवन घेतलो, म्हाज्यो भावना, म्हजी सपनां शेअर करतलो म्हज्या काळजा कडेन. म्हज्यो भावना, म्हजी सपनां शेअर करतलो म्हज्या काळजा कडेन. मात तेन्ना बॅलन्स उरल्यार पुरो, मन भर उलोवंक डिस्कनेक्ट जाय मेरेन. देव बरें करूं.